Are you, as a restaurant owner, as I am not included in the tourism business, I am not getting anything out of the tourism business. For our locals, if our locals are running any restaurants, okay, locals. Okay. Sarpanch, you want to know he's from Asula? Why Sarpanch? Sir, Sarpanch will come from he's from Asula, Anjuna. Go on. Sarpanch, how you can opposing even the restaurant music also you are opposing. How is it possible? There is no monitoring at all these venues, the GSPCB, the noise pollution, all of. आमचो जो गांव आसा तो पूर्णपणे ट्युरिजमाचेर डिपेंडंट आसा. खंय तरी टॅक्सीकार म्हणत, वॉटर स्पोर्ट्स म्हणत किंवा बारीक जे धंदे करतात, बारीक जी शॉपां आसा हेंचे सगळ्यांचे पोट ट्युरिजमाचेर चलता. आज खंय तरी ह्या सगळ्यांचो धंदो पाड घालपा खातीर एक आस्कोचो डेजमंड आल्वारीस हो एक्सटॉर्शनिस्ट आनी तेज्या वांगडा एक एनासियो म्हणून कोण तरी तयार जाल्लो आसा. इतले वर्सां आमी ताका केन्ना गांवांत पळोवंक सुद्दां ना. एनासियो म्हणटा ताका. आज तो गांवांत येता, लोकांच्या रेस्टॉरंटा फुडल्यान उबो रावता 7:30 आनी बंद करा, पुलिसान कंप्लेंट अश्यो फॉर्ज कंप्लेंटी करता आनी लोकां कडेन पयशे मागता हे लोक. आज आमच्या गांवच्या लोकांचे पोट हे ट्युरिजमाचेर चलता. खंय तरी आज आमच्या गांवकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय की असले जे लोक जे आसा हे आमचो बिझनस पाड घालपा खातीर हांगा येयल्ले आसा. आज तेंचो कितें हेतू आसा हे खंय तरी पुलिसांनी पळोवपाक जाय. कारण की अशें आमकां लक्षांत येयलां की खुबशे जे लोक रेस्टॉरंट चलयतात तेंच्यांनी आमकां सांगलां की हे पयलीं आमचें म्युजीक बंद करपाक येतात आनी मागीर कोण तरी तिसरो फाटल्या दारांतसून पयशे मागता म्हणून. खंय तरी हेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. खंय तरी हायकोर्टान सुद्दां हांकां सिंपथी मेळटा कित्याक तांकां दिसता की हे 4 लोक हो पूर्ण गांव म्हणून, पूण हो पूर्ण गांव न्ही. आमचो पूर्ण गांव हो ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा. उलोवपाक सोदता कारण कित्याक हे म्युजीक म्हणटा पळय हे आयचे वो कालचे न्हू. हे 1961 गोवा लिबरेट जाल्या पळय हिप्पी कल्चर येयल्या पळय हे म्युजीक तेन्नाच्यान स्टार्ट जालां आनी गोंयांत तेन्नाच्यान चलता आनी तेन्नाच्यानूच आमी लोक सगळे सेल्फ डिपेंडंट आहा. आमी सरकारा कडेन जॉब मागना कांय ना. हेजे बिझनस चलता पळय म्युजिकार इव्हेंटार आमचे कोण थोडे आहात रेंट बायक आहात, रेंट कार, टॅक्सी चलता. थोडी आमची मॅगीवाली आहात, ऑमलेटवाली, आमचे आई भयणी आहात हे पळय हांगा येयलेले आहात. हेंची पोटां तेंचेरूच म्युजिकार चलता. आमी आदी म्युजीक आख्खी रात चलताली, कोणाक त्रास जायनासलो. पूण आतां कितें जालां लोकांक जाणटी जाल्यात लोक, मागीर स्कुलां हे आमी ओपोज करता. 10 उपरांत आमचें ऑब्जेक्शन आहा, आमकां 10 उपरांत म्युजीक नाका. पूण 10 जायसर तरी लिगली म्युजीक कितें आतां चलोंक जाय न्हू. 10 जायसर चलोंक जाय. हे आतां कोण एक्सटॉर्शनिस्ट आहात पळय हांगा पंचायतीन येवन बोबो मारतात, हे बंद करात ते बंद करात. हे लोकांच्या रेस्टॉरंटात 7 वयतात आनी थंयसर बोबो मारतात भायर. म्युजीक बंद करात, कलेक्टराक फोन करतात, हे करतात. अरे कलेक्टरूच परमिशन दिता मरे 10 जायसर म्युजीक वाजोवपाक. कलेक्टराक खबर आहा कितलो डेसिमल आवाज आसूंक जाय, तितलो डेसिमल तो मॉनिटर आमी करता थंयसर आमी चलयता म्युजीक थंयसर. सो हेंकां कितें जाता हे आमच्या पोटार आमचो ट्युरिजम हेंच्यांनी क्रॅश केला. आमच्या आतां अंजुना वागातरान जो लोक दिसना पळय जो ट्युरिजम आमी एक्सपेक्ट करी तो आमकां दिसना. कारण म्युजीक जर वाजत ना जाल्यार लोक येवचत आनी गोंया लोक येता कित्याक म्युजिकाक लागून येता. सो आमी मागता 10 जायसर लिगली टायम आहा पळय तेजेर म्युजीक चलो न्ही. हेजेर कोणाचेच ऑब्जेक्शन येवंक जायना कित्याक लिगल टायम आहा तो कलेक्टर ऑर्डर दिता न्हू. आनी तो आमकां आतां पोटार पांय दवरूंक सोदता. तो हांव नको कित्याक तो आमकां 40 वर्सां जावन गेली हे पार्टी टायम भोंवता आमी. आनी आतां तो इतके उलयता. आतां थंय पळय पंचायत हांगर गेले थंय सगळें मोडून उडोवंक लायता. शॉपाक एक कापेत लावंक दिनात. इतकी वर्सां करून आमी कितें भायले येवन हांगा जाय ते करतात. भायल्यांक चान्स दावो तो हो आहा, भायल्यांक कोणूच दित रावना. आमी तर हे पंचायती येयले लायटीक एनओसी मागल्यार 3 म्हयने लागता. तांकां आयचे फाल्यां मेळटा, सकाळीं उठून मेळटा. हे कितें गोंयकारांक कांयच ना. गोंयकार खाली ओटूच मारपाक जाय.
करपाचें कशी भुरग्यां बाळांक हें करपाचें आमी कितलीं वर्सां जालीं आमी 10 रुपयाला दिसाची रात करता साताक कोण बंद करता तुमकां सातांकूच म्युजीक बंद डॉक्टर आसलो पळय तो डॉक्टर म्हणटा आपणाक तो सातांक म्युजीक बंद करूं आनी डेजन आमी कितलीं वर्सां जालीं आतां आमी रातभर आहा चालूच कित्याक सांग कशेंच कित्याक आयज ग्रामसभा आहली ऑर्डिनरी ग्रामसभा आहली सो सगळे जे कोणी कितें आदले हेची मिटींग जाले सो ते कन्फर्म करता तितून तेन्ना ते सन कोणेन प्रश्न काडतो म्हणजे मेगा इव्हेंट जाता तेचे आनी ते थोड्या जाणांक लोकांक जाय आनी थोड्या जाणांक नाका आमचेच गांवचे सो तेंच्या भितरूच तेंच्याच भितर झगडी जाल्या म्हणजे आमचे पंचायतीचे हितून कांय इनवॉल्वमेंट ना तेंचे लोकलचे आमचेच ग्रामस्थरूच एकामेका वांगडा झगडी जाली म्हणून आमी हे मिटींग एडजर्न केली तो इश्यू जाला कित्याक तो डॉक्टर इनासियो म्हणून कोण आहा तो येयल्लो म्युजीक ओपोज करपाक आनी तो 7 सगळे रेस्टॉरंटांनी वचून म्युजीक ओपोज करतालो सगळ्यांक खबर आहा की अंजुना इज द विलेज वीच प्रमोट टुरिजम गोंयांत जेन्ना पळय टुरिस्ट येयल्ले जे हिप्पी कल्चर हिप्पी ट्रेडिशन चालू जाल्लो तो फक्त अंजुनाच्यान चालू जाल्लो आनी आमी आमचे पळय लायव्हलीहूड आमचे पळय ब्रेड एंड बटर आहा म्हणटा पळय तो सगळो डिपेंड ऑन ट्युरिजम फाल्यां जर म्युजीकच चलना टुरिस्ट हांगा गोंयांत कशें येतले आतां कित्याक थोडी गोष्टी ओपोज करूंक जाय आमी मानता कोण देर शूड बी सम गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम म्युजीक पॉलिसीज तेन्नाच हो इश्यू रिजॉल्व जातलो नाल्यार टुरिजम सोंपतलें कित्याक आमचे 99% जे 90% अंजुना जे विलेजेस आहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर डिपेंड अपॉन द टुरिजम सो आयज टुरिजम म्युजीकूच जर ना म्युजीक इज अ बॅकबोन ऑफ द टुरिजम तर सगळेंच जर सोंपलें जाल्यार आमचे लोक फाल्यां खातले कितें थोड्यांचे कितें थोड्याचे ब्रेड एंड आहा ते UK आनी दुबयक आहा ते येवन हांगासर बोबो मारता तशेंच हांगा गोवाना थोड्यांक खरेंच जर त्रास जाता आमकां कळटा थोड्यांक जाता त्रास आमी ना म्हणना बट थंयसर कितें तरी सोल्युशन जावंक जाय अशें न्हू की ग्रामसभेन येवन जावं प्रत्येक हेचेर कॅन्डल घेवन गेलो आनी राजकारण केलें पॉलिटिक्स केलें आनी सगळेंच बंद उडयलें फाल्यां आमचे लोक खातले कितें सगळे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्या म्युजिकाचेर आहा सो आमी सरकारा कडेन हें मागता असो हो इश्यू पळय जाला असो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हांगा ग्रामसभेक क्रिएट जाला असो जावंक दिवं नाकात प्रत्येक अंजुनकार ओपोज करता आनी तुमी हायकोर्टान हाडून कसली ऑर्डर दिवं नाकात गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम सोल्युशन कळ्ळें तुका गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम म्युजीक पॉलिसी ऑर गव्हर्मेंट हॅव टू सर्टन इव्हेंट ऑर म्युजीक झोन खंयच्या तरी गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करूंक जाय आनी म्युजीक जावंक जाय कित्याक नाल्यार टुरिजम गोंयांत येवचें ना टुरिस्टूय गोंयांत येवचें ना सो तेका लागून हो येदो व्हडलो इश्यू जाल्लो आहा कस्टमर तर म्युजीक ना नाल्यार हांव खंयच्याच रेस्टॉरंटांनी येयना आनी गव्हर्मेंटाची रूल आहा 10 पासून म्युजीक वाजचें म्हणून हांव खूद सांगता म्हाजें तर म्युजीक 10च्या उपरांत वाजता हांव खूद बंद करता बट एट 7 o'clock जे म्युजीक एक म्हाजे गेटी भायर वचून आयको येना त्या म्युजिकाक येवन हे ओपोज करतात आनी बंद कर म्हणून सांगतात म्हाका आनी हे बंद करिना नाल्यार हे म्हाका तुमकां दाखयता कितें करूंक जाय पळय तें धमकी दितात हे सांगतात तुमचीशी मिटर ना म्हणून हे पळोवंक येयल्यात म्हाज्या रेस्टॉरंटान भितर मिटर आहा वो ना पळय तो ऑल माय outlets have this thing meters decimal meters and this Desmond Alvarez and this Inacio they are so bad they are in the night they call somebody whoever they stop and they ask for money हे पैसे एकठांय करूंक भोंवतात आनी हांकां पैसे दिल्या उपरांत हांकां रेस्टॉरंटांची ना येना उगडास Hi, my name is Dr. Inacio Fernandez. I'm from the village of Anjuna and all of us present here are villagers. Today was the Gram Sabha supposed to be held in the Anjuna Panchayat, which was directed by the BDO's office because the requisite number of Gram Sabhas to be held in this village is not being done on a regular basis. Now, before the Gram Sabha meeting could also start, before the agenda could even be placed,
the minutes of the previous meeting was raised, and there were a lot of issues. Amongst this, one of the issues which was raised in the previous Gram Sabha by Anna talked about the NOCs and the licenses given for these mega events and for these festivals and for the noise pollution. At this point of time, when I raised my query on the same regarding the noise pollution, regarding the events, not even seated in the Gram Sabha but standing at the doorway were the following members. The first one to speak up was Mr. Carlos Fernandez. The second was a man who I know only as Mocambo, who I thought was a helpful person who is supposed to be head of some union. And these are the guys who started verbally raising their voices and not allowing me to speak, not allowing me to complete. Now, in the interim, when this was happening, when I just turned to one side, from the door, as you will be able to see possibly in the video later, from the entrance of the Gram Sabha hall, Mr. Gajanan Tilve, who has on previous occasions also threatened me when I have taken video recordings of the violations being done by Purple Martini venue. So in this occasion, what he did was he just came from the door, pushed me. I fell about 1 to 2 meters, and after that he hit me on my head and on my face. And after that the police came in immediately. Even after the police have come in, he still managed to get 1-2 hits on me. I have, as of now, registered a complaint. We are waiting for the police to send me for a health at the Sholem Health Center. And we hope that an FIR will be registered today. This complaint has been forwarded to Madam Delilah Lobo. I request you, ma'am, as a doctor, if in the Gram Sabha this is allowed, and anyone from outside, not even interested in the issues of the village, is able to rile people up, is able to agitate villagers, local villagers, and get them to disrupt a Gram Sabha and even come and violently abuse someone in front of the panchayat, the villagers, and I do not know what is the future of Anjuna village. And the entire issue that I have picked up in this year was about noise pollution, was about maintaining the decorum set by the state, by the High Court of Goa, by the Pollution Control Board. These men, this Mr. Carlos, this Mr. Gajanan Tilve, this Mr. Mocambo, and even Mr. Sabi from the Comunidad was very verbally abusive. There were a lot of local villagers who run a lot of shops like chai stalls and food stalls, which I have never complained about. Now, what this entire community, this noise polluting community, let's call them, what they are trying to do is they're trying to rile people up who have these small venues and say that I am against them. I am not against any local or any villager trying to earn their living. I am against these venues that are polluting the environment. Just before the noise pollution issue could be raised, there was an issue mentioned in the panchayat about umpteen number of villas by Wainar, by other construction companies, and these are illegal in every sort without any licenses. And even after the violations have been noted, the panchayat has given them a show cause notice about 2 months back. No action has been taken. We want to address this issue at whichever level. Who will take action with all the atrocities going on in Anjuna, with all the panchayats all over Goa unanimously saying they do not want sunburn, they do not want these mega events? Why are we allowing these events? Today is the 3rd day of a mega event in Anjuna by the name of Motobus. Such events are very destructive and they create chaos in the environment. We require tourism, but tourism has many facets. We can have educational tourism, we can have medical tourism, we can have religious tourism. Why are we so fixated on this current form of tourism that is not only taking away our lives, our peace, our sleep, as Justice Valmiki of the High Court of Bombay at Goa has put it, but it is also taking out the future of our children. What we leave today, what is remaining today in Anjuna
is but something that we have gotten from our forefathers. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.